दीस आयतार जूनाची 1 तारीख 2025. सोम्याचें स्वर्गारोहण. पयलें वाचप धर्मदुताचीं कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. अध्याय 1 वळ 1 तावन 11 पर्यंत. म्हज्या ग्रंथाच्या पयल्या भागांत ये थियोफिला, जेजून आपलें काम सुरू केलें तवळतावन ताका सर्गार उबारमेलो तो दीस पर्यंत ताणें केल्ल्या आनी पवित्र आत्म्या मरिफात आपणे विंचून काडलेल्या धर्मदुतांक ताणें शिकयलेल्या सर्व संगती विशयांत हांवें बरयलां. आपल्या मरणा उपरांतल्या काळार आपूण परत्यान जिवन जाला म्हूण सबार रुजवातांनी ताणें तांकां दाखोवन दिलें. 40 दीस पर्यंत तो तांकां दिश्टी पडलो आनी देवाच्या राज्या विशयांत तांचे लागीं उलयलो. एक फावटी ते सांगाता मेळलेल्या वेळार ताणें जेरुसलेमांतलें भायर सरून वचनाये. बगार बापान बसयल्ल्या देण्याची वाट पळोवन रावजे म्हणून ताणें तांकां ताकीद दिली. आनी ताणें म्हळें, त्या बसावण्या विशयांत म्हज्याच तोंडांतलें अशें तुमी आयकलां. जुवावन उदकाचें स्नान दिलें, पूण तुमी आनीक थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें स्नान घेतल्यात. अशें धर्मदूत सांगाता मेळलेल्या वेळार जेजू लागीं विचारूंक लागले, सोम्या, ह्याच काळार तूं इस्रायलाचें राज्य पुनर्स्थापीत करतलोय? पूण ताणें ताका जाप दिवन म्हणलें, बापान आपल्या स्वंत अधिकारान निश्चित केल्ली वेळ घडी समजून घेवचें काम तुमचें न्ही, पूण तुमचेर पवित्र आत्मो येतालो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें. उपरांत जेरुसलेमांत सगळ्या जुदेयांत आनी समारियांत आनी संवसाराच्या पंता पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात. ताणें इतलें सांगून जातच ते पळोवन आसतनाच ताका वयर वयर उबारमेलो आनी तांच्या दोळ्या मुखा वयलो ताका एक कुपान लिपयलो. अशें सडात वताना आनी ते आनिकी मळबाकच दिश्ट लावन आसतना धवे वस्तूर न्हेसलेले 2 जण एकाचसाणे तांचे सरशीं उबे जाले. ते म्हणाले, गलिलियाच्या मनशांनो, तुमी अशें मळबाक दिश्ट लावन कित्याक उबे रावल्यात? हो तुमचे मदलो वयर उखलून व्हेला तो जेजू, जसो तुमी ताका सर्गार सोडून वेताना पळयला तसोच परत्यान येतलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 47, 2-3, 6-7 आनी 8-9. श्लोक. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गार सडता, तुतुरेच्या नादान सर्वेस्पर सडात वता. समस्त परजानो ताळयो पेटा, बोबाट मारून देवाक जैत गीत गाया. अत्युन्नत देवाची भिरांत आमकां आसूंक जाय, कित्याक आपले रितुमेसो अधिक वर्तो राजातो. श्लोक. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गार सडता, तुतुरेच्या नादान सर्वेस्पर सडात वता. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गार सडता, तुतुरेच्या नादान सर्वेस्पर सडात वता. आमच्या देवाक वंदिया, ताका वाखाणा. आमच्या रायाक हरसिया, ताका वाखाणा. श्लोक. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गार सडता, तुतुरेच्या नादान सर्वेस्पर सडात वता. आख्खे पृथुमेसो राजातो, सगळे तुमचे निपुणायेन ताची कीर्त गाया. जनांगाचेर सर्व अधिकार ताणें घेतला, आपल्या पवित्र सिंहासनार ताणें बसका घेतल्या. श्लोक. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गार सडता, तुतुरेच्या नादान सर्वेस्पर सडात वता. दुसरें वाचप. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 9 वळ 26-28 पर्यंत, तशेंच अध्याय 10 वळ 19-23 पर्यंत. भावा भयणीनो, ख्रिस्त मनशाच्या हातांनी केल्ल्या पवित्र स्थानांत प्रवेश जालो ना. हें
खऱ्या पवित्र स्थानाचे प्रतिरूप मात्र. तो सरकार प्रवेश जालो. आता देवासमोर आमचे पसत हजर जावचे खातीर तो भितर सरलो. हेरांचे रगत घेवन हर एक वर्सा पवित्र स्थानांत रिक्तल्या श्रेष्ठ याजका बरी तो आपणाकच परत्यान परत्यान भेटयना. तशें केल्लें जाल्यार संवसाराचे रचनेतानूच ताणें परत्यान परत्यान कश्ट सोंसचे पडटे. पूण आतां ह्या शेवटीच्या काळार आपल्या बलिदाना मुखांतर पाताक कान उडोवचे खातीर एकच फावटी तो हजर जाला. जशें मनशाक एकच फावटी मरोंक निर्मिला आनी त्यानंतर ताची जडती जाता, तशें क्रिस्ताकी समेस्त मनशाचे पाप काडचे खातीर एकच फावटी भेटोवन दिलो. पूण तो परत्यान येतलो, पातक्यांचो नाश करूंक न्ही, बगार ताच्या येण्याची अत्रेगान वाट पळोवन रावतल्यांक तारण दिवच्याक. तर भावा भयणीनो, जेजूच्या रक्ता वरवीं भोव पवित्र स्थानांत भितर सरूंक आमकां पुर्तें धैर्य मेळटा. पडद्यांतल्यान उतरून वेची एक नवी आनी जिवी वाट ताणें आमकां उगडल्या. तो पडदो म्हळ्यार ताची सुकूड. ह्या शिवाय देवाच्या घरचें कारभारपण चलोवंक एक वर्त याजक आमकां मेळ्ळा. देखून खऱ्या काळजान आनी थीर भावार्थाचे खात्रेन आमची गुन्यांवकारी अंतस्करणां नितळ करन आनी आमच्यो कुडी नितळ उदकान धुवन देवाक आमी लागीं सरया. आमी पासारतांव तो भरवसो थिरासाणेन सांबाळया, कित्याक आमकां बसवणी दिल्लो देव सदांच विश्वासी. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. उद्गार हालेलुया हालेलुया. वसा आनी समेस्त परजांक शिकया म्हणटा सुमी, आनी संवसाराचे अंत पर्यंत हांव तुमचे सांगाता आसतलो. हालेलुया हालेलुया. शुभ वार्ता. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 26 वळ 44-53 पर्यंत. त्यावेळी जेजून आपल्याशी सांग म्हळें, अशें पयलेंच बरोवन आसा, क्रिस्तान कश्ट सोसूंक आसा आनी तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो ताणें उठोवंक आसा. ताच्या नांवान जिणी बदलापाचो आनी पातक्यांचे बगसणेचो संदेश जेरुजालेमांतावन सुरू करून सर्व परजांक परगट करूंक जाय. तुमीच ह्या सक्तीक साक्ष. म्हज्या बापान बसयलेलें तें देणें हांव तुमचेर पाठयतालों. पूण सर्गीतावन येवचे सक्तेन तुमी बळवोन जायसर तुमी शहरांतच रावाजे. उपरांत जेजू तांकां शहरा भायर बेथानिया पर्यंत आपोवन गेलो. थंय आपले हात उबारून ताणें तांकां आशिर्वाद दिलो. आशिर्वाद दिवनासतनाच तो तांचे तोंड मेकलो जालो आनी ताका सर्गार उबारून व्हेलो आनी ताका आराधन करतस ते वर्त्या संतोशान जेरुजालेमाक पाटी गेले. थंय हर एक दीस देवाळाक वचून ते देवाची स्तुती करीत आसले. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आयची सुवार्ता जेजूच्या स्वर्गारोहणा विशीं आमकां कळयता. मरणांतलो जिवन जाल्ले उपरांत तो आपल्या शिसा सांगाता आपलो वेळ करसिता आनी शिसांक देवाच्या शब्दा विशांत विवरून समजयता आनी फुडें कशें जियेचें आनी कितें करीचें म्हणून तांकां कळीत करता. जेजूक जिवंत पळोवन ते संतोश पावले तरी जेजू पाटी वेचें शिसांक बेजारायेचें जाल्लें. पूण जेजू तांकां बसयता हें अंत्य न्ही, बगार नव्या मिसावाची सुरवात. देवाचे कुशे प्रमाणे आपूण कश्टालो आनी जीवन जाला म्हणून तांकां उगडास करता. पाटी वेच्या आदी जेजू तांकां पवित्र आत्मो एक पाराक्लीत बसयता. उपरांत तांकां आशिर्वाद दिवन सर्गाक सोडून वता. शिस थंय एकसुरे उरले नात, ते बरवशान आनी संतोशान भरिल्ले. जेजूचें जिवनपण एक नवी सुरवात. जेजू आमकां
एक जागो तयार करता म्हणटा जुवांव 14व्या अध्यायांत वोळ 2 तशेंच मातेव अध्याय 28 वोळ 20 सांगता अखेर पर्यंत आमचे संगता रावता. आमी धैर्यान मुखार सरया आनी ताचे बसयल्ल्या पवित्र आत्म्यान भरोवन सोम्या जेजूची बरी खबर परगटया.